आज आम्ही नारेबाजय बी तशें कांय करचे ना, कित्याक हो सामको एक गंभीर विशय आसा. इट इज अ व्हेरी सिरियस इशू. आमी हांगा पॉलिटिक्स करपाक येवंक ना, आमी हांगा कोणाक त्रास करपाक येवंक ना, पूण आमकां जे त्रास जाता ते फक्त सीएमाक सांगपाक आयिल्ले. आनी जाता जर जाल्यार सीएमाच्या घरांच्यान आमकां थोडें उदक मेळटा काय पळोवपाक आयिल्ले. आमकां वचपाक दिलें ना भितर. तरी पूण लोकां फुडें आमी 2-3 विशय मांडूंक सोदता. आज जो हो प्रॉब्लम जालो हातून 3 मोठे विशय आसा. एक म्हळ्यार देर वॉज एब्सोल्युटली नो ट्रान्सपेरन्सी. 15 तारखेक जेन्ना ही गजाल घडली तेन्ना आमकां सांगले 2 दिसांनी जातले म्हणून. 2 दिसां नंतर आनी 1 दीस, मागीर परत 2 दीस, परत आनी 1 दीस, आनीक 4 वरांनी, फाल्यां सकाळी अशें परत परत आमकां सांगले जालें की बाबा हे पळय उदक पावपाचेंच आसा. हे कितें पावस नाल्यार वादळ अशें फिनॉमिनन, नॅचरल फिनॉमिनन न्ही की तुमकां कळना बाबा कितलो वेळ लागतलो तो, कितले क्युबिक मिटर कॉन्क्रीट घालपाचे, कितले पायप वेल्डिंग करपाचे, कितली माती भरपाचे, सगळें कळिल्लें आसतना तुम्ही 2 दीस कशें म्हळें आनी आज 8 दीस पर्यंत तुमकां काम करपाक कशें जालें ना. हो इट इज अ लॅक ऑफ ट्रान्सपेरन्सी. आनी जशें फॉर्मेलिनाच्या इशून पयले दिसाच्यान गव्हर्मेंटान आमकां फटी सांगीत रावले, तशें ह्याय विशयाचेर पणजेकारांक फटयत रावलो हो सरकार. ताचो आमी निशेध करता. लोकांक हाल दिवपाक जावपाक दिवचो नाशिल्लें. हे 2 कामां आम आदमी पार्टीचो सरकार करतले आशिल्ले. हे ह्या सरकारान केल्लीच ना, बीजेपीच्या सरकारान. आनी म्हाका एकूच विचारूंक जाय, सगळ्यांनी जाणा की जेन्ना 2015 आम आदमी पार्टीच्या सरकारान दिल्लीन आम आदमी पार्टीचं सरकार निवडून आयलो, 67 आउट ऑफ 70 सीट्स मोदीची लेयर कोसळून दिल्ली. फुडल्या 4-5 वर्सांनी मोदी आनी बीजेपीन अरविंद केजरीवालाचेरूच न्ही पण दिल्लीच्या लोकांचेर कसो सूड घेतलो सगळ्यांनी पळयल्लें आसा. म्हाका विचारूंक जाय, फाटल्या पणजेन 4 बायपोल जाले, तातूंचे 3 बायपोल बीजेपी जिखली आनी एकूच बायपोल बीजेपी हरली, ती पणजेन. तांचो प्रेस्टिजाचो सामको सीट. आनी तांकां सरकार सुद्दां उबें करपाक त्या बाबूश मनसराक तांणी विकतो घेवन ताचे बरोबर आनीक 9 लोकांक विकतो घेवचो पडलो आनी तांचो सरकार उबो करचो पडलो. म्हाका बीजेपीक एकूच विचारूंक जाय, तुमी पणजेकारांचेर सूड घेता नरेंद्र मोदी भशेन. इज दीस अ पॉलिटिकल रिवेंज फॉर बींग डिफिटेड बाय द पीपल ऑफ पणजी? तुमकां कांयच वासपूस ना पणजेकाराची, तुमकां कांयच वालोर ना पणजेकाराचो. 25 वर्सां तुमचो हांगच्यान एमएलए आयिल्लो आसा. तुमकां कांयच रेस्पेद ना लोकांच्या वोटरांचो. तुमी काम केलें ना म्हणून लोकांनी तुमकां भायर मारलो. सो हांव एकूच सांगूंक सोदतां, जर इफ दीस इज अ पॉलिटिकल रिवेंज जाल्यार मिस्टर प्रमोद सावंत अँड बीजेपी खबरदार, आमी पणजेकार. सगळ्यांक पणजेकारांक हाडून फायदो ना, कित्याक ह्या सरकारा कडल्यान कांयच अपेक्षा ना. पूण हांव सबंद फक्त पणजेकारां कडेन न्ही, सगळ्या गोंयच्या लोकां समोर हांव दवरूंक सोदतालो आज कितें जालें आनी फुडें कितें जावंक शकता तें. सो पणजेकारांनी म्हाका खूब फोन केला आनी सपोर्ट दिला. आनी फुडल्या इलेक्शनान म्हाका दिसता लोक कोणाक धडो शिकोवपाक आसा ते दाखयतले, बिकॉज लोकांनी सगळ्यांक पळयलें आनी हांचें कांयच खरें ना. दोगूय सारके आसा. लास्टाक आमकां बुडचें पडटलें, ना जाल्यार उदका शिवाय उपाशी मरचें पडटलें.